इजायास प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. सदोमाच्या राजकारभाऱ्यांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो, देवाची समृद्धीक कान दियात. दुवात तुमकां नितळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. नियानीत राखूंक वावरात. कश्टवतल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळया, म्हणटा सर्वेस्पर. जोरी तरी तुमची पातकां तांबडी लाल, तरी बर्फावरी धवी फूल जातली ती. जोरी ती तांबडें बिरोंड कशी, तरी कापसावरी जातली धवी. हांव सांगतां तें आयकुनची. तुमकां खोशी आसत जाल्यार ह्या देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करून रावशात तर तरसात तुमकां गिरासतली. सर्वेस्पर आपले तोंडी हें सांगता. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या यत्नांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. सबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता, आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची कोत्ताय बेपरवा, आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. सबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. असलीं तुजी कर्तुबां, आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोदताय? जो कोण दिनवासनेचो योद्न भेटयता, तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. सबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुमची सगलीं पातकां झाडून उडयात, म्हणटा सर्वेस्पर. आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांनी आपल्या सिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात. म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाळात. पूण तांचें कर्तुबां पोरमोणे तुमी चलो नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात तें आपुणूच करिनात. जोड आनी तळून नजो तसलीं ओजीं तीं बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतशीं ना. मनशाक दाखोवंक सगळ्यो आपल्यो करण्यो करतात देखून मंत्रां पोत्रांची पोदरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपले आंगोस्त्राचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयलो स्वातो, देवस्थानांनी पयल्यो वयल्यो जागे, तिंट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आसरूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारून म्हूण तुमी आशो नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयणी. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणू नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचो भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपणाकूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. नियाळाक आदार. आयज आमी सांत कातारीन देरेक्षेल हिची परब समर्पितांव. अमेरिका शारांतली ग्रेस्त राजकुंवर जावन देखून सगळें सांडून आनी सोडून ती एक माद्र जावन आपलें जिवीत पोरजेक भेटयता. आपली ग्रेस्तकाय गरिबां पासत वापरता. कितलींच इस्कॉलां अमेरिकन इंडियन्स आनी दुसऱ्या लोकां पासत ती सुरू करता. गिरेस्त फामिलींतली जावन पर्यंत दुसऱ्यांची सेवा ती करता. आयच्या समाजांत पळयतना आयज आमी मनशाची सेवा करतात, पूण आपुणूच व्हड म्हूण दाखोवंक सगळो आपलो जीव खर्चितात. आयचे पयले वाचपांत इसायास प्रवादी आमकां सांगता, निती विरेत देवाची भोक्ती ना. सर्वेस्पराचें उतर आयकोंक राजकारबाऱ्यांक उलो मारता. नितळ जावंक खोटेपण पयसावंक उलो करता. वायट करी नासतना बरें करूंक आपयता. न्याय नीत राखूंक वावरूंक मागता. जरी आमी आमच्या पातकांनी तांबडी जाल्यांत तरी बर्फा वरवीं नितळ धोवी जातल्यांत म्हूण भासायता. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू धर्मशास्त्रांची आनी फारेजांवांची कर्तुबां तांचे तोंडार मारता. तांणी तिंट्यार सालाम घेवप, जेवणाक पयल्यो स्वातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, दुसऱ्यांनी गुरू म्हूण पाचारूंक तांची आस आनी रूच. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, ल्हान जावन दुसऱ्यांची मोगान सेवा करून देवा मुखार व्हड जावन ताका मानवलोलीं जावंक दर दिसाक वावुरया.